रेग्युलेशन करपाक एक लॉ हाडटले ते तुमचे वीस ना ताजे स्टेटमेंटाचेर अशें कळटा आनी एक क्लियर अनाउन्समेंट जाता की लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावता. कित्याक इलेक्शनां लागीं पावतात तेन्ना हे इल्लिगल जे घरां बांदल्या तांकां रेगुलरायज करपाच्यो खबरो सदां येतात. गेले इलेक्शनाचे पयलीं भुमिपुत्र म्हणटा तें बील आयलें. ते भुमिपुत्र बिला खातीर असलें गोंयकारां मदीं रिएक्शन जालें की सरकारान तें बील लॅप्स जावपाक दिलें. पूण केन्ना लॅप्स जावपाक दिलें? नवी असेंब्ली जावन म्हणल्यार जे वोट बँकीक मॅसेज सरकार पावूंक सोदताली ती मॅसेज ऑलरेडी तांकां पावली आनी मे बी तांणी मतांय मारलें आसतलें. म्हाका अशें दिसता की हो जो सरकाराचो नवो जो बेत काल अनाउन्समेंट केला ह्या बेता खातीर सरकाराक आतां खात्री पडल्या की गोंयकार तांकां मतां मारचे ना म्हणून. सो अशे बिगर गोमंतकीय इल्लिगल घरां बांदपी तांकां रेग्युलरायज करून सांगून तांचे मतांचेर सरकार जिखूंक सोदता असो एक क्लियर ताजो एक कन्क्लुजन आमच्यान काडूं येता. दुसरें म्हणल्यार अशें की हे सरकाराचे अनाउन्समेंटान कुमुंदाद म्हणटा ती एक व्हडलें आदलें आनी स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन हाजो बेजीस हाजें मूळ म्हणटा तें गांवकारी सिस्टमान आहा. गांवकारी सिस्टमान इवॉल्व जाल्ली कुमुंदादीचो कोड हो कॉलॅप्स करपा खातीर सरकार पावलां मारता. हें आतां आमकां सुसंस्कृत गोंयकारांक वाचूंक येता. सो गोंय खंय पावलां खंयचे अकलेक हे आतां पावल्यात तें म्हाका दिसता उगड जाल्लें आहा. की एक पुर्तुगेजांनी कोडिफाय केलो कुमुंदाद म्हणून जो पुर्तुगेज येवचे पयलीं गांवकारी म्हणून सिस्टमांतल्यान सिस्टम जो इवॉल्व जालो तो सरकार काबार करूंक सोदता. कित्या खातीर? फक्त मतां मेळपा खातीर डॅमोलिश केलें कोणाची गोंयकारांची आनी रेग्युलरायज कोणाची करूंक सोदता इल्लिगल मायग्रंटांची. हें बरें म्हणून सो एक दाखोवपाक सॅम्पल गोंयकाराचें घर मोडप आनी अशें जातलें म्हणून रिजल्ट दाखोवन सगळ्या भायल्यांची रेग्युलरायज करप. खंयचे कायद्यान इल्लिगल बिकम्स लिगल? इवन मॅनिप्युलेशन ऑफ द लॉ कॅन इल्लिगल बिकम लिगल? दिस इज अ सिरियस क्वेश्चन. यू कॅनॉट मॅनिप्युलेट proceedings of the courts by enacting laws which are faulty. One day the courts will start going into our laws, legislation. इतलेच रिजल्ट जाल्ले आहा. पळय तूं सगळ्याक सरकार म्हणटा हें चुकलां आमी तें दुरुस्ती करता. दुरुस्ती कसली? इल्लिगल आहा तें लिगल करता सगळ्या कडेन. वेन इट कम्स टू एवरी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स इज द सेम. नवें कितें बरें क्रिएट करपाचें सरकार उलयत ना आनी जें कितें बरें क्रिएट करूंक सोदता ताजें अवेरनस क्रिएट करता. फिल्म सिटी येता, फिल्म सिटी बरी काय वायट हाजेर सरकार वचून कित्याक थंय एक्सप्लेन करना? तें करना. सो दीस इज समथींग इज सिरियसली रॉंग. आमी ह्या इश्यून आनी पळयना की जे एक्स CM आसले विली आनी तेंचे ताजें हांवें पळोवन म्हाका हें वायट दिसलें. दोतोर विली म्हणटा हांव म्हणपी की म्हजो पॉलिटिकल गुरू हांवें जेन्ना वेनसडे हांगा न्हिदलो आय एम सपोज टू कॉल द ऑफिसर आनी चॅकअप की कितें जालां काय. ताजे घरान जर ही स्थिती की ताजें तुमून ताजें घर मोडपाचें आहा ही जर स्थिती ताका जावंक शकता तो गोंयकार म्हणटा तो आतां उलो पळय. दोतोर विली म्हणटा नॉट ओन्ली हें BC डॉक्टर BC रॉय म्हणून एवॉर्ड आसता इट इज फॉर अ पॉलिटिशियन एंड अ मेडिकल मॅन. गोंयांतलो पयलो मुखेलमंत्री आनी देशांतलो ते स्तराचो डबल FRCS फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स डबल FRCS मुखेलमंत्री. ताजे घराची जर स्थिती ही जावंक शकता खंयचो गोंयकार सेफ आहा गोंय? म्हाका दिसता सो मोठो सरकारान ताजे दखल घेवन एक्शन घेवंक जाय. सरकारान आज मेरेन घेवंक ना जाल्यार कित्याक घेवंक ना प्रश्न वायट दिसता. थँक्यू.